देशभर आम्ही मनयता आनी मनोवपाचें कार्य म्हाका आशिष बाबान आतां तुका सगळ्यांक सांगलेलें आसा. तेन्ना जो विशय आसा की एमर्जन्सी हाडलेली हे तारखेक कितलींच वर्सां पयलीं आनी ह्यो गोश्टी जावपाक जायना म्हूण हो ब्लॅक डीन आमी मनयता. आनी लोक कितें जाता की फाटली गोश्टी विसरता आनी न्यू पिढीक खबर नाशिल्ल्यो गोश्टी. सो ताका लागून हे पिढीक जे न्यू पिढीक हे कळपाक जाय की ज्यो इंदिरा गांधीचे विशय जेन्ना जाल्लो आनी एमर्जन्सी डिक्लेअर केल्ले तेन्ना व्हडले व्हडले पॉलिटिकल लिडरां भितर घातलेले आनी फॉर नो रिजन्स एंड विम्स एकूच आपणाक कितें जालें आनी आपण एक डिक्टेटर टायप म्हण केल्ले ह्यो गोश्टी तेन्ना केल्यो. इट इज नॉट टू डिग्रेड इंदिरा गांधीजी हू वॉज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ दॅट कंट्री, बट अशें डेमोक्रेसीन जावचें न्ही पूण ह्यो गोश्टी लोकां मदीं परतून हाडपाचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी सगळे आमी हे लोकां मदीं हाडपाक आनी न्यू जनरेशन एमर्जन्सी कितें आशिल्ली हें सांगपाक म्हाका दिसता आशिष बाबान खुबशें सांगलेलें आसा. तेजेर हांव रिपीट करना पूण परतून सगळ्या कार्यकर्त्यांक हे एमर्जन्सी डेयाचे निमतान जमलेल्याक ब्लॅक डीन मनोवपाक हो जो मनोवपाचो दीस जो आसा टू ब्रिंग इन टू सिस्टम टू रेकॉग्नायजेशन हो आमी आज केल्लो आसा. म्हणून हांव सगळे कार्यकर्ते जमलेल्याक कावन्सिलर पंच सदस्य सगळ्यांक हांव देव बरें करता. On 25th June, as the then Prime Minister Indira Gandhi had issued an emergency when it was not required, because and even all the press, the opposition were suppressed, they were put in prison because of she had elections using all government machinery. So we condemn this day as a black day on 25th June. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.